राहुल बाब आयज तुमचो अरविंद केजरीवाल हांगा येता गोंयांत आनी जायत्या फावटांनी ताणें अनाउन्समेंट केला. आयज तुमचें कितें स्पेशल आयकूंक येता की इंडक्शन करपाचें आज काल 2 दिसां पयलीं ओडियोचे जे फुडारी आसा हाज्या पयलीं जे BJPन आसले श्री विश्वजीत केराणे ताणें 2 दिसां घोशणा केली की आम आदमी पक्षान प्रवेश करपाचें आसा म्हणून. सो तांचें इंडक्शन करपाक तशें एक जाहीर सभा पोरया मतदारसंघान हांगा सानेवाळ 6 वरांचेर आसतली. तो एक इव्हेंट पब्लीक इव्हेंट तो आसतलो. त्याच बरोबर आनीकूय जॉयनींग आसतलें पार्टीचे ते तुमकां कळटलेच जॉयनींगचे. सो मेन इव्हेंट आज सानेवाळ 6 वरांचेर आसतलो. टॅक्सी ऑपरेटरांचे मुद्दे डिस्कस करपाचे आसा म्हणून. हय हय. सो गोंयचो मेन ट्युरिजमचो भाग आसा तो टॅक्सीवाले. आमचे टॅक्सीकार जे भाव आसा पयले एअरपोर्ट वयल्यान किंवा रेल्वे स्टेशनार किंवा बस स्टँडार जेन्ना ट्युरिस्ट उतरता पयली घाट जाता भेट जाता ती टॅक्सीवाल्याची. तांचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा. एक सादो मुद्दो घेवपाक म्हणल्यार तांचो टॅक्सी मिटर जो आसा जो हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें सरकारान तुमी पयलीं 11,000 त्या टॅक्सी मिटरचे पयलीं भरा आनी मागीर सरकार तांकां पयशे परत घेतलो म्हणून. तांकां भरची पाळी सरकार कित्याक लायता हें समजना. कोविडच्या टायमार तांचो धंदो फाट लागला, सगळें बंद आशिल्लें तरी पूण ते म्हणटा 11,000 तुमी पयलीं गोळा करा मागीर तुमी भरतले. हांगा सरकाराक 1,000 हाजे आसता गृह आदारचे ते दिवंक पावना सरकार आनी 11,000 खंयच्यान दितले बेटी खोटी आश्वासनां. सो फाल्यां जे सगळे टॅक्सीकार भाव आसा तांच्या बरोबर अरविंद केजरीवालची मिटींग आसतली. तांचे जे प्रॉब्लम आसा आनी तांकां नक्की आमी सोल्युशन दितले एक तोडगा दितलो. हे फाल्यां सगळ्या टॅक्सीकार भावांवर मिटींग आसतली. सर आयज तुमचो लिडर अरविंद केजरीवाल येता आनी जायते फावट तांच्यानी हांगा येवन आश्वासनां दिल्लीं आसा. लोकूय जॉयन जाता, इंडक्शनूय जावपाचें. कितें सांगूंक शकता? हांवें म्हटलं आतां पांय दिता आसतना केजरीवाल साहेब जो आसा ते उलयता ते करून दाखयता. दिल्लीक तेंचे पयलीं इलेक्शनाक 27 सीट आयिल्ले. मागीर तेणें पूर्ण भोवमताचें सरकार हाडपाक जाय म्हणून राजिनामो दिलो आनी परत इलेक्शनाक गेलो. थंय तांकां 17 पैकी 67 सीट मेळ्ळे. दुसरे इलेक्शनाक ते बरें काम केलें तांकां 17 पैकी 62 सीट मेळ्ळे. म्हणटरीर केजरीवालाचेर जो प्रचंड विश्वास दिल्लीकारांनी दाखयला ताचें कांय अनुकरण गोंयचेय लोक करूंक पळयतात. आनी म्हाका खात्री आसा की जे शब्द तेणें जे उतर गोंयकारां खातीर दिल्लें आसा तेजीय पुर्तता माननीय केजरीवाल एक करता हितून मात्तूय दुबाव ना. सर खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाची आश्वासनां दिवन BJP उलयता तुमी सांगता ते तशें जावचें ना ताचेर तुमी कितें सांगू? तातूंत कशें आसा की आयज एम्प्लॉयमेंटाचेर 1.5 लाख आनी 1.5 लाख भुरग्यांनी आपलें नांव रजिस्टर केल्लें आसा आनी सरकार केवळ 10,000चेच जॉब घेवन भायर सरला. 1,40,000 लोकांनी कितें करपाचें? तितून आज गव्हर्मेंट पगार घालपाक 100 ते 150 कोटी दर म्हयन्या हें सरकार लोन काडटा. फाल्यां जर ह्या हितून भितर जो पयशे उबो करूंक जाय सॅलरी खातीर हे सरकार ते करूंक शकतलें काय कितें? हें सगळें करता आसतना थंय बजेटरी प्रोविजन केल्लें आसा काय कितें हेजी मातशी चवकशी जावपाची गरज आसा. आनी म्हणून हे सरकाराचें जे कितें एम्प्लॉयमेंटाक दिवपाचें कारस्थान जें आसा हें तेणें 1 वर्स पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. आतां निवडणुकीच्या वेळार जॉब दिवप, निवडणुकीच्या वेळार 31 डिसेंबराक सगळे स्किमीचे पयशे रिलीज जातले म्हणप म्हणजे तुमगे सगळें लक्ष जें आसा हें लक्ष निवडणुकीचे दोळो धरून तुमी काम करीत आसात. एक्चुअली हे ज्यो स्किमी केल्यात ते स्किमीचो अर्थ असो आसा की 1 तारखेक सगळे हाती पयशे मेळपाक जाय. ते 6 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी मेळपाक जायना कारण ते मनशाचो जगण्याचो एक तो विशय आसा, उदरनिर्वाहाचो जो विशय आसा तो रेग्युलर तो पूर्ण जावंक जायो. तांकां ज्यो वस्तू खावपाच्यो जेवपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू आसा ते खंयच्यान हाडटले. आनी म्हणून हे सरकारा कडेन आयज ह्यो स्किमीचे पयशे घालपाक पयशे ना, पगाराचे पयशे घालपाक पयशे ना आनी अशा परिस्थितीन 10,000 लोकांक जे पळय मदाचे बोट दाखयल्ले आसा ते कशे पद्दतीन करतले हें परमेश्वराक खबर. साहेब तुमी आतां हालीं आम आदमी पार्टीन समाजाचेर CM आनी डेप्युटी CM डिक्लेअर केलो. तुमी मोठो बोवाळ जालो. जस्टिफायड तुमी समाजा पॉलिटिक्सांनी
आणि आज विविध वर्तमानपत्रांनी हे संदर्भात आर्टिकल आयिल्ले आसात. गोंयांत सादारण 35 जागे जे आसात विधानसभेचे, तातूंत ह्या दोन्ही समाजांची जी हे आसा टक्केवारी ही मोठ्या प्रमाणात आसा. आणि हे दोन्ही समाज जर एक जाली जायत, एक कडेन आयली जायत, आम आदमी बरोबर आयली जायत, जाल्यार ताजो सीएम डेप्युटी अनेक वेगळ्या वेगळ्या जातीच्या धर्माच्या लोकांक बरी संधी मेळूंक शकता. आणि हे समीकरण हे उत्कृष्ट समीकरण आसा. आणि तितून हांव कांय घालना, सगळे चौफेर सगळे लोकांनी हेजें स्वागत केल्लें आसा. आणि ही एक बरी गजाल लोकां मुखार आमच्या आम आदमी पार्टीच्या लोकांनी दवरलेली आसा. सर आता जे तुम्ही त्यांना सांगता की इलेक्शन महिन्या आधी जो सर्वे तेन्ना आमचो वोट शेअर आशिल्लो तो 22% आशिल्लो. आणि हे घडयेक हे दिसान जो सर्वे जाला तो आमचो 25% वोट शेअर जाल्लो आसा. आणि म्हाका खात्री आसा जशें जशें हे आनी 2 म्हयने वतले, इलेक्शन लागीं येतले, तेन्ना हळू आमच्या पार्टीन अनेक बरे बरे लिडर येवपाचे आसात. आणि त्यामुळे वोट शेअर आनी वाडटलो भितर. आतां लोक वगी कितें आसात, लोक वगी इतले खातीर आसात की हजाराच्या संख्येनी कोण लेटरां हे प्रत्येक आमदारा मंत्र्या फुड्यान पावल्ली आसा. आणि प्रत्येक जाण संदीची वाट पळयता. आणि जे दिसाक कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो ते 8-10 दिसा भितर पळयात की आमचो वोट शेअर जो आसा तो झूप करून एकदम वयर वाडटलो. ही गजाल सत्य आसा. आणि ह्या मुखार जातले. कारण लोक येतले पयलीं ते दुसरी पार्टी कडेन वयचे ना. लोकांक ऑप्शन आसा, लोकांक पर्याय आसा, तो आम आदमी पार्टी आसा. लोक आम आदमी पार्टी कडेन येतात. बाबू सांगू शकता त्याच्या विजिटाबद्दल, म्हणजे स्पेशली टॅक्सी ऑपरेटर्स हांगा येवन मेळूंक शकतात, तुमच्या एरियान एअरपोर्ट आसा ताचे तुमी सांगू शकता. आयज सीएम चंद्रबाब सर आता लँड जाला ऑलरेडी. आणि आयज त्यांचा प्रोग्राम सत्तरी पर्याय दिसता. आमचं विश्वजीत गार्डनिंग जॉयनिंगाचे फंक्शन आसतलें. आणि फाल्यां सकाळी तशें म्हाका देवान आमी सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरा वांगडा आपयल्या. आणि सीएम सर तेंचे डिफिकल्टीज आयकून घेतला आनी तांकां एक बरें अनाउन्समेंट करपाक जाय जातलें. सो त्या खातीर हांवें तेंचे प्रॉब्लम सरा कडेन दवरलेले की टॅक्सीवाले खूब प्रॉब्लम आसा. लॉकडावन जालें आनी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनदा लॉकडावनान त्रासान जालें. त्या खातीर तेंचे कितें तरी हें काडपाक जाय सोल्युशन. तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना एअरपोर्ट पडटा, टॅक्सी ड्रायव्हर जे तांचे इश्यू एड्रेस करता, तुका दिसता इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटींग फॉर यू इन द पॉलिटिकल कॅरियर? पळय फायनली इलेक्शन आफ्टर 2 months पूण तेंचे प्रॉब्लम लास्ट 1.5 year इतले डिफिकल्टीज आहा. ते बाबडे ते पयलीं प्रॉब्लम सॉल्व पॉलिटिक्स हे आसतले. पॉलिटिक्स नो प्रॉब्लम. तेंचे खूब डिफिकल्टीज आहा. ते प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार आय एम हॅपी. ते सुदेश मयेकर आम आदमी पार्टीचो फुडारी कलंगूट. आयज जे आमी टॅक्सीकार म्हणटा तो एक खंय तरी एक बॅकबोन जावन आसा कलंगूट जावं गोंयचो फूल ट्युरिजम इंडस्ट्रीचो. आनी जेन्ना कळ्ळें की आयज टॅक्सीकारां खातीर कितें तरी अनाउन्समेंट जावपाचें आहा फाल्यां, तेन्ना सगळे उर्बा बरीच जाले आमी. कित्याक खंय तरी जस्टीस मेळटलें. सगळ्या सरकारान तांकां सगळ्यांक यूज केलें. आनी आयज फाल्यां जेन्ना अनाउन्समेंट जातलें तेन्ना तांकां खंय तरी एक जस्टीस मेळटलें टॅक्सीकारांक. आनी तेंच्या हिताचें उलयतले. पावर शूड बी गिवन टू द टॅक्सी फेलो. तांकां आपलें डिसिजन घेवपाक. आनी गोंयभर आम आदमी पक्ष हो फुडें सरत आसा. जेन्ना आमी म्हणटा एक ऑप्शन खंय तरी पर्याय जावप. काँग्रेस आनी BJP सोडली जाल्यार आम आदमी पक्ष होच पर्याय गोंयांत खंय तरी फुडें व्हरपाक. टॅक्सीकार भाव सगळे आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करतले. टॅक्सीकार फाल्यां जे अनाउन्समेंट जाता पळय तो एक पॅकेज घेवन येयल्ली आसा आम आदमी पार्टी. ती पॅकेज जेन्ना दवरतले टॅक्सीकाराच्या फुड्यान तेन्ना म्हाका थाम फुडें खात्री आसा जे 3,000 कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जे 25,000 जवळ जवळ टॅक्सीकार आहा गोंयभर ते सगळे आमच्या कडेन चलोवंक लागतले. तेन्ना खंय तरी वोट शेअरूय वाडटलो आनी आम आदमी पार्टीचें सरकार म्हणटा तें स्थापन जावंक पावतलें गोंयांत. From Kalangut.
माझे चड उलोवपाचें ना पूण इतलेंच मान्य आसा की 10 वर्सां एके पार्टी दिली काँग्रेसीक 10 वर्सां आनी बीजेपीन दिली हांव यूथ म्हणून रेप्रेझेंटेटीव उलयतां यूथ आयज रडटात कितें काय बीजेपीन आनी काँग्रेसीन 10 वर्सां दिली कितें केलां काय म्हणून सिंपल आसा फकत आमी चेंज दिवंक जाय आनी आप म्हणटा पळय तो आतां करंट वन ऑफ द बेस्ट चेंज दॅट द यूथ एंड द पीपल ऑफ गोवा कॅन गेट हांव दिल्ली गेल्लें आय हॅव सीन द डेवलपमेंट द वुमन पावरमेंट सगळें कितें बरें केलां पळयता आय बिलीव द सेम चेंज गोवा नीड्स आतां खूब जाय तें जालें केजरीवाल इज द न्यू फेस इट इज द चेंज दॅट वी नीड आय थिंक द चेंज वी स्पेसिफिकली डिजर्व थँक यू What all things Goan youth do you think can expect from Aam Aadmi Party? Well, first I believe the jobs that Goan youth, I'm a youth itself, and after other things, the government keep the jobs promises. I believe the Kejriwal government can deliver the jobs that the Goan youth demand. Thank you so much. No, tell me. क्वेश्चन आयज तुमचो अरविंद केजरीवाल येता आनी कितें सांगूंक सोदता विजिटा बद्दल कितें म्हणटा आयज केजरीवाल येवपाचो आहा गोंयांत ताच्या विजिटा बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदता Do you think Aam Aadmi Party, Kejriwal, a leader coming to Goa and giving this, are going to have any positive change in the this people? डेफिनेटली हीज विजीट इज ऑलवेज कन्सिडर पॉझिटिव्ह की जेन्ना जेन्ना केजरीवालान कितें कितें अनाउन्समेंट केला तेन्ना सरकार प्रत्येक वेळा बॅकफुटाचेर येयल्ली आहा ते आयदर इलेक्ट्रिसिटी आसूं उदक आसूं किंवा जे पिलग्रिमेज आहा ह्या प्रत्येक गजालीचेर सरकार बॅकफुटाचेर येयल्ली आहा आनी आतां जी आयज केजरीवाल जे येवन अनाउन्समेंट करतलो किंवा जे न्यू इंडक्शन जातलें त्याच्या वयल्यान म्हाका दिसता सरकार आनी एक स्टेप फाटीं वयतली सो आमी आतां वेट करता सराचो आनी आमी अनाउन्समेंटाचो वेट करतात की थर्ड गॅरंटी आमी कितें म्हूण डिक्लेअर करतात Kejriwal,
हे का विक्रम धीरज ऐक ना का हाँ तो कुठं होता तो हाँ तुझं कोण करतो आता ते काहीतरी झालं भाडकरी उचलले हां भाडकरी उचलले अभिनंदन समजा आता काहीतरी झालं ना ते काय ना प्रॉब्लेम काय ना आम्हाला किती करायचं काय ना ते उलवतोय ना काय व्हिडिओ काढा तू आमका नका फोटो मारपाचे तुम्ही तू तिथेच उभं राहता कोण साडी का बाबा येता तू कोण आहे म्हणतो रे साहेब तू कोणा म्हणा आणि कोणा म्हणून श्याम आम्हाला श्याम ना श्याम श्याम लाग करता मला तो गोवन मारता तो एक नंबर चोरतो माझ्या गाठता मला विज्युअल आपण घालता हा मायनो किरण बघ मायनो किरण वाचतो किरण बोलतो मला फोन करतो हां तेच रे तुझा फोन कर ना माझ्या पुढे मला माहिती झालं समजा हे पत्र तू हे ना लोक आहे ना रिकॉर्ड कर हां आगे तू आमकां गड्डोर ना आमकां आमी गड्डोर आमकां नाकात तो आमी न्यूजा गेले आमी कितें जाय तो आमी कितें जाय तो आबादी बडी
From. Finish button now. Finish.